Amar तांच्या सलमाच्या खातीर अर्गन्सावन मिस्तितात बेवेन पिंटो आनी कोटामो अल्फोन्स आनी आयरीन मोंतेरो पेरमानोरो 31st wedding anniversary एवलिन फायस पेरमानोरो जानेट मस्करेनस वलेन्सिया Kasmin D'Souza Valencia Shane Govius Beltangadi Stani Govius Beltangadi Roshni Kiran D'Souza Podelu Evelyn Coutinho Anikutam Vijay Robin and Rosvin De Silva Jepo Edwin Morris Anikutam Kulshegar Richard Rebello Valencia Teresa D'Souza Urva Veneto Classo Jepo Gracie Fernandez Anikutam Urva Royal D'Souza Talapadi Wilson D'Souza Anikutam Nakre Kevin Silvita D'Souza Belwai Alice Saldana Anikutam BC Road Preeti Ani Prem Santumayar Anikutam Modabidre Stella D'Souza Anikutam Belwai Karen Lebdown Chhattisgarh Lynette D'Souza Benedicta Sikvera Barkuru Zita Mendonça Mumbai Well-bred Anita Desa Permanuru Natalia Lasrado Molly Noronna Nidodi Juliet Noronna Rosai Roslyn Pinto Anikutamo Lancy Pinto Anikutam Paldane Sanchia Ruth Tauro Bantwalu Agnes Rego Bondelu Prajwalu Chetan Ashwita Lobo Anikutam Pojiru Peter and Juliet Lobo Rainish Rego Bondelu John Pais D'Souza Bondelu Melvin D'Souza Permanoru Sunil Pais Valencia Olivia Fernandez Evelyn Lobo Valencia Royal Jyoti D'Souza William Cynthia D'Souza Paul Dias Anikutamo Joseph Anilina Fernandez Anthony Miranda Anikutam Jeppo Janet Montero Valencia Alphonse Santos Anikutamo Silvia Janet Castellino Kulshegar Camille Fernandez Pauline Mary D'Souza Jeppo Sanil Prima De Silva Reinal Rizal Sequeira Jeppo Sharmila Carol Anikutamo Bondelu Michael Montero Jeppo Christopher St. Martin Kolkata Deepthi Ani Arun Lobo Ani special intention खातीर मागोंको उलो दिला Roshni De Silva Valencia Juliana D'Souza Milagres Nazareth Samson and Aaron Samuel Ajit Ronson D'Souza Mary Coutinho Valencia Stacy St. Martin Australia बऱ्या भलायके खातीर या सर ते सवां खातीर मागता आसतना आमची ते सवां या मिसच्या बलिदाना वेळार आमी भेटोवन दिवया मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन दाबाजीक सांत अंतोनीचे परब आसरसूंक व्हडा संतोषान या पवित्र वेदी मुखार सांगाता जमल्या हे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवंक आयल्या मानादीक दोतोर इग्नेशियस डिसोजा धर्माध्यक्ष बरेली दिएसीस आनी सर व्यासक बापांक मोगाचो स्वागत आयच्या दिसा आमी सांत अंतोन देवाचे उतार उर्बेन परगटूंक प्रेरण म्हणल्या विशयांचेर नियाळ करता आसतना पादवाच्या सांत अंतोनीची आदर्श जिणी सर क्रिस्तावांक दिव्या बरी उजवाडाची वाट जावन दी जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करच्यान सांत अंतोनीन काडलेली वावंट आनी पेल्यातय ताका आसलेलो मायामोग तशेंच ताची मागण्या प्राजिताची बगेवंत जिणी आमकां समेस्तांक परजळीक देख आज आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागया सांत अंतोन आमच्या कुटुंबाक एक आदर्श जावन दी आमची हर एकल्याची कुटुंबां बगेवंतपणाच्या वाटेन सोलोवंक जाय आसची कृपा या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया प्रवेश गीताक उबी रावया
sedas katau karsan tau din wasta mukacha spirita sumya amka iportaila दैविक तुझ्या पोळा सौम्या जीवित तुला बैता दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका आम्ही वंदिता महिमा तुझी सदाच गाताव काळ सांगताव दिन वाजता Sivecha spirita sumya kalsa amchi पेट मोवाळ तुझ्या मोगा सौम्याची आमची नेट दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका आम्ही वंदिता महिमा तुझी सदाच गाताव काळ सांगताव दिन वाजता Sivecha spirita sumya kalsa amchi पेट मोवाळ तुझ्या मोगा सौम्याची आमची नेट दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका आम्ही वंदिता महिमा तुझी सदाच गाताव काळ सांगताव दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावी आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्म सो एक तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो म्हज्या बाबा बेडीनो हे पवित्र रितींत फावून ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा बेडीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करत म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करू आनी आमची पदकां बक्षू आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista kakut
मार्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सर्वच मोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या कोसलार आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थना सर्वेश्वरा ससनाच्या देवा तुवें पादुआच्या भगवंत आंतोनीक खऱ्या भावर तसो हुशार प्रसंग दा आनी घरची आकांतांत आसुल्ल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजबत चलयता ससनाच्या ससना जनवयाच्या पुस्तकांतलें वाचप हांवें मागलें आनी म्हाका समजुनी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जनवयाचो आत्मो म्हजेशी आयलो राजदंड आनी शिवासना प्रासड हांवें ती पसंत केली तिचे कडेन सर करून ग्रेस्त कांयच न्ही म्हूण हांवें लेखलें कसलेंच आमोलीक मानीक हांव तिचे कडेन सर करिना कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटीभर रेंव आनी तिचे मुखार रुपें म्हळ्यार माती भलायकी आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली कित्याक तिचो परजळ खेतींच पालवाना गिन्यान प्रमाणे उलोवंक आनी ह्या देन्यांक फावो ती चिंतना म्हजी करून घेवंक देव म्हाका निर्मो कित्याक तोच जनवायेक वाट दाखयता आनी तोच बुद्धवंतांक सोलोवन व्हरता कित्याक आमी आमच्या उतरां सवें ताच्या हातांत आसाव तेच परी सगळी आमची समजोनी आनी शिल्पा विद्या देवाचें उतार हें
सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो ताणे मुजेर बागून दिश्ट घाली म्हज्या उल्याक कान दिले एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडाक घाला आमच्या देवाचे कीर्तन ते तुझी खुशी करू हावेता सर्वेस्परा यज्ञाने भेटून येवं तुका नाका जाले पूण तुझ्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले हो मारी दोश परिहार बन्यो तुवें मागूंक ना तेदना आपले हावेता मोडले हावे आपले तुझी खुशी करू हावेता सर्वेस्परा आपले तुझी खुशी करू हावेता सर्वेस्परा सां पौलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचाव भावा भयणीनो हांव सुवार्ता परगट करतां वय पूण ह्या विशयान वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका माजुरी मेळटी तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच तशें जाल्ल्यान म्हाका माजुरी खंय आसा सुवार्तेच्या कामान सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासतना ती पुंक्याकच हांव परगट करतां हें भागस म्हजी माजुरी हांव कोणाचोच गुलाम न्हय तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां अस्कतांक जोडून घेवचे खातीर अस्कता मदें हांव अस्कत जालो कशेंपुणी करन थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कोणाक कितें कितें हांव जाय जय तें हांव जालो हें सगळें सुवार्ते पासत हांव करतां कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळ्ळा जाय म्हूण म्हजो एक भरवसो देवाचें उतार हें देवाचे वडुकार Alleluia,
सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. शेवटी ते 11 जण शिशू जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दारुणये पासतू तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणलो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर कॅस्तीचे फर्मान पडटले. सत्मंतल्याक असल्या आसर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसां सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातांत धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय बी वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरे करतले. देवाचे उतर हे. Gesù Cristo tem mogal babano tashin suvinyano Padwaच्या बगेवंत आंतोनीची वेगवेगळी पिंतुरा इमाज्यो पुतल्यो तुम्ही पळयल्यात. ताच्या एका हातांत लिली फूल आनी एका हातांत हुंडो, एका हातांत जिबे रुपार असलो तो जळसो उजो आनी एका हातांत जेजू बाळोक आनी पवित्र पुस्तक पळोवंक भोव आकर्षित दिसता. उंडो जावं, लिल्ली फूल जावं, जळसो दिवो जावं, बाळोक जेजू जावं, ताचो कुरो जावं, पवित्र पुस्तक जावं, या सर्व संगती पाटल्यान आंतोनीच्या जिणेंत घडल्या थोड्या गणितांचो गणितांची चरित्र आसा. सा आंतोनीक पिंतरायिल्ल्या भोव प्राचीन पिंतुरांत ओल्डेस्ट इमेज आमकां ताच्या एका हातांत पवित्र पुस्तक मात्र पळोवंक मेळटा. हो पवित्र पुस्तक सांत आंतोनीक वांजेलासो सेवाक, सुवार्तेचो सेवाक, शुभ वर्तमानाचो सेवाक, सर्वेंट ऑफ द गॉस्पल म्हणलें सत व्यक्त करता. आयच्या दिसान व्हडा आनंदान, दाबाजान, भक्तिमानान आज आपण सांत पादवाचो सांत आंतोनी हाची परब संभ्रमूक आमी मनान एका काळजान देवाक हारसूंक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. आयच्या पवित्र आचरणा वेळार सांत आंतोनी वांजेलासो सेवाक, सुवार्तेचो सेवाक, सर्वेंट ऑफ द गॉस्पल ह्या विशयाचेर मोठोसो एक नियाळ तुमचे संगी वांटून घेवंक संतोष पावता. ನಾನೊಂದು ನೆನೆದರೆ ಮಾನವ, ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯುವುದು ದೈವ.
ನಾನೊಂದು ನೆನೆದರೆ ಮಾನವ, ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯುವುದು ದೈವ. या कन्नड संगतीची उतरां अंतोनीच्या जिणयेंत शब्दार्थ अनुसार खरी जाली. अंतोनी अगुस्तीन मेळांत प्राद जावन आसुल्लो. फ्रांसिस्कन मेळाचे प्राद मोरक्को देशांत मार्तीर जावन मरण पावुल्लें घडीत ताका फ्रांसिस्कन प्राद जावंक प्रेरण जाता. असिसीच्या सान फ्रांसिस्कान घडल्या त्या वर्दींत सांदो जावन हांवें मोरक्को वचूंक देवाचें उतार परगट करून वांजेलाक साक्ष जावन मार्तीर मरूंक जाय म्हणली एक खतखती आशा ताचे थंय बळ जावन आयली. वडिलांचे परगणी घेवन अंतोन मोरक्कोच्या वाटेर आसतना पिडेंत पडटा. निर्वण नासतना फाटीं तो पैण करता आनी ताणें पैण करचें तारून वादळाक संपडटा. तारून इटलीच्या तडयेर येवन रावता. अंतोन थंयसर एका फ्रांसिस्कान कॉवेंता भितर ताची सादी कल्ती सेवेची जिणी जियोवन संतोषान आसता. त्या कॉवेंतांत देवाचें उतर परगट करची ताची शती उजवाडाक आयिल्ली. आकस्मीक जावन फ्रांसिस्कन आनी डॉमिनिक प्रादींचे याजकी दिक्षा थंयसर आसली. मिसावा पयलें शर्मांक दिवंक आसुल्लो प्रसंगदार याजक ते दीस आयलो ना. कॉवेंताच्या वडिलान सबार याजका लागीं विनंती केली त्या वर्दीच्या मिसाक शर्मांक सांगूंक. पूण थायराय नातली देखून कडेन्स शर्मांक दिवंक त्या दीस धैर्य घेतलें ना. त्या वेळार वडील संत आंतोनी विसारता शर्मांक सांगूंक. आंतोनीन त्या दीस शर्मांक दिलो. जम जाल्ले बिश्प याजक शिकपी लोक शर्मांव आयकून विस्मीत जालो. आंतोनी द्वारी पवित्र आत्मो उलयलो. आंतोनी द्वारी पवित्र आत्मो उलयलो म्हणलो उद्गार लोकां तावन त्या दीस आयकूंक मेळ्ळो. पवित्र पुस्तकाची जणवाई ताणें शर्मांक सांगची ती शैली ताचो तो ताळो सक्कड गमनाक हाडून फ्रांसिस्कान वडिलान ताका परगट रितीन देवाचें उतार पासार करूंक अधिकृत रितीन नेमलो. आंतोनीन वांजेल देवाचें उतर परगट करूंक जाय हे येवजन देवाचें येवजन जावन आसलें. असिसीच्या फ्रांसिस्कान आंतोनीक थियोलॉजी देवशास्त्र शिकोवंक परगणी दिली. अशें शिकयतना प्राद भावांक बाबांनी मागणें बायबलाचे रत्न कावटें देवाचे उतराचेर आसुल्लो मोग ताका आसली देवाचे उतराची जणवाई देवाच्या उतराचेर ताणें केल्लें तें अध्ययन देवाच्या उतराचेर ताणें उर्जीत केल्लें ताचें सुगूंड वैयक्तीक चिंताप ताच्या सांगातान हे देवाचे उतार वाचूंक तो सदांच अत्रेकतलो. हे देवाचे उतार परगट करची आशा ताचे थंय आसली.
हे देवाचे उतर प्रगट करची उर्बा आमकां ताचे तें देखूंक मेळटा. देवाच्या उतराक ताणें वेळ दिलो. एका गांवांत अनेक गांवांक वचून, एका हळ्ळेंत अनेक हळ्ळेक वचून देवाचे उतार ताणें प्रगट केले. ताणी आपली पातकी जिणी सांडून जेजू सरसी लागीं ते जाले. सबार पिडेस्त आंतोनी लागीं आयिल्ल्या वेळार आंतोनीन वांजेला सांगाता तांकां स्पर्श केल्ल्या वेळार भलायकी तांकां मेळ्ळी. सबार दुबाबी लोकांक भावर्थांत घट करूंक सांत आंतोनी कारण जालो. हजारांनी लोक थंय देवाचें उतर आयकोनची एक आसक्त आंतोनीन तांकां दिली. असली सबार आजापां सांत आंतोनीन केल्यांत. इंग्लिशांत टोनी कम अराउंड, समथिंग लॉस्ट दॅट कॅन बी फाउंड. टोनी कम अराउंड, समथिंग लॉस्ट दॅट कॅन बी फाउंड अराउंड. आंतोनी ये तूं आमचे भोंवतणी भायर पडल्यो संगती मेळनात. ये तूं आंतोनी हे एक राईम वा प्रास शब्द वाक्य सांगूंक सांगून संत आंतोनीची भक्तीक उलो करतात. संत आंतोनीची बेसावां आशिर्वादां आमी मागता. पूण आज आमी सवाल करूंक जाय. आज आमचे जिणेंतावन कितें भायर पडलां, कितें आमी होगडावन घेतलां. वस्तू, पयशे, भांगार, जागो, दस्तावेजां, समाधान, संबंध, सगळा प्रास आमी होगडोवन घेतलां. आमची उमेद, आमची आसक्त देवाच्या उतराचेर. सबार पोटी वस्तू भायर पडल्या वेळार आमी आंतोनी लागीं वचून मागता. पूण आयच्या काळार मागोवंक जाय आमी ती होगडायिल्ली वस्तू, आमची उमेद, आमच्या जिविताची आसक्त देवाच्या उतराचेर. ताचे उतर वाचूंक, ताचे उतर आयकूंक, त्या उतरांचेर नियाळ करण, त्या उतरा प्रमाणे जियोंक वांजेला सो स्पिरीट तो आमी होगडायला तो आमकां परतून पाटी मेळोंक जाय. वांजेलाची जिणी, वांजेलाची मौल्यां आमकां जाय. वांजेला सो सेवाक आंतोन आमकां मजत दिवं. आयच्या दिसान त्या मजते खातीर आमी मागया. आमचो भावार्थ आमकां पाटी मेळो. आमच्या कुटुंबांत मागणे रेजार आमकां पाटी मेळो. आमची भक्ती जिणी आमकां पाटी मेळो. आमची उमेद वांजेला विशयांत आसली ती उमेद आमकां पाटी मेळो. देवाचो शब्द आमच्या जिणयेंत कार्याळ जावन तो देवाचो शब्द ते देवाचें उतर तो मनीस जालो. आमचे सांगी जेजू जियेलो. हांगासर खरो जावन हजर आसलो आमचो सोडवणदार जेजू. ताचे नांव सदैव हे उतार आमचे करूंक वेळ आमी करया. आमचो वेळ आमी वांजेला खातीर दिवया. देवाच्या उतरा मुखार सगळें भांगार एक चिमटी बरी रेंव, रुपें मातये बरी, उजवाडा प्रास आमकां देवाचे उतराची गरज आसा. कित्याक देवाच्या उतराचो उजवाड केदींच पालवाना. भलायकी आनी सोबये प्रास आमकां ताचो चड मोग करता. हांव ताचो चड मोग करता. ही जावन आसत जाणवयाच्या पुस्तकांतली उतरां. सोबये प्रास हांव ताचो चड मोग करता.
भलायकेक प्रास देवाच्या उतराचो हांव मोग करता. ही उतरां देवाच्या उतराक मनान भक्तीन स्वीकार करून वांजेलाचो सेवाक सांत आंतोनी आमकां कुमोग करूं. सर्वेस्परा मोगाळा बापा, ह्या दिसा खातीर तुका आमी आर्गां दिता. तुझे परशेक वांजेला विशयांत तुज्या उतरा विशयांत सांत आंतोनीन समजणी दिली. तीच समजणी आमकां तूं आज दिताय. सर्वेस्परा मोगाळा बापा, तुका नामान करून जावं तुजी होगळाप स्तुती आनी महिमा ह्या वेळार आमची मागणी आनी गरजो तुजे मुखार विश्वासपणी आमी दवरता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सांत आंतोनीची देख घेवन जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां आमी तुका समर्पिता. आमच्या कुटुंबांतल्या हरेका संदांचेर तूं तुजी दया दाखय. आमी आमच्या कुटुंबांत मागण्या चड म्हत्व दिवन आमचे मदलो संबंद घट कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आधुनिक काळाच्या प्रभावा वरवीं आज समाजांत कुटुंबां बांद अस्कस जाला. वैयक्तीकपण कुटुंबाच्या एकवटाक आनी मोगाक अडखळ जायनासतना कुटुंबा सांद्या मदें मोग विश्वासीपण दृढ करण आमच्या सर कुटुंबाचेर तुजो भगवंत कुटुंबाचो आशीर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांत आंतोनीचे फेस्त आचरण करतना सांत आंतोन आश्रमांत वस्ती करच्या सर निवासींक बरी भलायकी दी. आश्रयाची जबाबदारी घेवच्या येसाकांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ता संदर्भार आनी वर्सां मध्ये आश्रय दान दिवन आदार दिवच्या सहदानीच्या कुटुंबांनी बरी भलायकी, मोतीचे समाधान आनी तांकां गरजेचे सगळे फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी एकामेकाच्यो गरजो समजूंक उदार मनाची आनी एका काळजा मनाची जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा आमच्या मोगाळा बापा, सगळ्या काळजान तुजी साकरी करूंक आनी तूं बसयताय तें जोडून घेवंक तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर. मोगाळ बापा, तुज्या सर्गींच्या दण्यांनी आमकां तूं बर आनी तुजी खुशी सदां पाळूंक दायेन आमकां आयती कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान तुझ्या पुतान आपणाक बली पेटोवन दिलो कल्वारीच्या दोंगरार खुर्सान मरूंक तयार जालो मोग ताणें केलो मोगाक जालो मोगाची विचिवच्या उलो दिलो मोग ताणें केलो मोगाक जालो मोगाची विचिवच्या उलो दिलो उंडो गोवांसो वायट ताकांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान जिवीत आसकाणीक सांग बापा तुका पेटोवन दिता जिवीत पेल्या सेवेक व्हडा मोगान समर्पिता मोगान आमकां भर उत्कुर्पेची सर वेचीक ह्या भुरग्यांची जिणी नंदन कर मोगान आमकां भर उत्कुर्पेची सर वेचीक ह्या भुरग्यांची जिणी नंदन कर हुंडो गोवांसो वायट ताकांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान दुखान म्हज्या भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सर्पदराध्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र विचार देवाक सर्वस्व मानून घे.
सर्व पदवेदारांनी बोवर्त्या देवा तुझ्या भगवंताच्या उडासाको यज्ञ समर्पून तुझे तोरपण आम्ही वळखून घेता आणि तुझे मुखार सरपटून तुझो उलो मारता आमच्या गवळ्या खाल तुझ्या मोगांत जियोंक ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां तूं फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परातै उबारता सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वासुया वर्षामी करून फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थैं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सा अंतोनीन तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमू तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जीवंत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरोस तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशे पसत ते वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात
Bhawata sagot pargatuya. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळोत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती तिचो पती जुजे भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वैभवानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदरची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची बेरुसकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणांत आपयल्या आम्ही सुभागी. सम्याक देवाचे दयेचे म्हाका फोवना म्हज्या उपरांत सुमका भलायकी मेळटली. मोगाच्यानो आतां क्रिस्त प्रसाद आमी वांटतल्या 12 कडेन क्रिस्त प्रसाद वांटतल्यात. याजक तशेंच 5 जाणां धार्मीक भयण्यो दयाकर मुखार येयात. आमची सजारचीं आसात दयाकर मुखार येवन क्रिस्त प्रसाद वांटून कुमोग करीचे म्हणून हांव विनंती करतां. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ.
तुजो बावुरता दुनियात तुका नावाडता काळजा मनान दिन वाजता सुमिया तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता दुनियात तुका नावाडता काळजा मनान दिन वाजता शेतांतल्या फुला प्रास मोनसा ती सुकण्या प्रास उरत्या मोगान पोसता सुम्या सोबीत प्रकृती प्रास अंतरळी तारा प्रास सोबायेन म्हाका नेटयला सुम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता दुनियात तुका नावाडता काळजा मनान दिन वाजता सुमिया तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता दुनियात तुका नावाडता काळजा मनान दिन वाजता प्रार्थया सर्व पदवेदार देवा तू आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणांत आमी ददोशी जाल्या बागेवून सांत आंतूनची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुटसुडायेन आमच्या बाबा भयणीच्या गरजांक पावो तू आमकां कृपा दी मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी दायकन बसया मोगाळ भावा भयणीनो दोन उतरां उपकार पवडची उलोवंक हांव हांगासर उबो आसा पयल्यान पयलें आमच्या गोवळे बापाचो आमी उडास करून ह्या संदर्भी तांकां आमी बरें मागता हांगासर ते आमच्या हर एक जमतेक हजर जातात प्रत्येक जावन आमचे आडळ ते संत जमतेक आनी हांगासर आमी उक्त्या मैदानार मीस करच्या की तांचो सहमत आसुल्लो
आनी ह्या पासत तांचो आमी उपकार बावडटा आनी आमचो उपकार बावडटा आज मिसाचें बलिदान भेटिल्ल्या अदीक मनादीक इग्नेशियस डिसूजा बरेली दियेसीचो गवळी बाब ते बेंगलोरांत एक जमत आसली तांकां ते CBCI कमिशनाचे यूथ कमिशनाचे चेअरमॅन आनी ह्या संदर्भी ह्या जमतेक ते आयिल्ल्या वेळार हांगासर गांवांक ते आयल्यात तशेंच तांच्या आवयचे मरणाच्या वर्साचो दुसऱ्या वरास 15 तारखेक ह्या 2 कारणां खातीर ते आमचे मदें हांगा आसात तांचो हांव आज प्रत्येक रितीन उपकार बावडटां हांव उपकार बावडटां बाब अविनाश नेल्सन आनी तांणी केल्ल्या सर वावराचो तांणी केल्ल्या सर आदाराचो आज हांगासर पदऱ्याब आयल्यात लागशिल्ले सजारचे पदऱ्याब बाप रिच्ची लास्त्रादो त्या कुशीन आसा आनी बाप जेबीस सल्डाना विजय पिर्गजेचो विगार बाप एरिक रास्ता काश्या पिर्गजेचे विगार आनी ह्या कुशीन आसात बाप चेतन कापुचीन ACC प्रेसाचो मॅनेजर आनी उपरांत हांगासर आसा बाप वलेरियन सोजू एका काळार आमच्या आश्रयाचे ते सहायक निर्देशक आनी चापलेन जावन तांणी वावर केला आनी बाप विल्सन हे सकडी आमचे सजारचे पदऱ्याब एकाच आमचे कंपाउंडान आमी रावता ते हांगासर बऱ्या मनान आमच्या सांगात दिवंक ते हांगासर आयल्या तांचो सर्वांचोय ह्या संदर्भी हांव उगडास करतां आनी तांकां बरें मागतां बरी भलायकी मागतां आनी तांच्या मिसावान तांकां जैत मागतां हांगासर अनेक पदऱ्याब आसा बाप मुक्ती प्रकाश आमच्या मदें तोय हांगासर सुमार लागभग 10 वर्सां आडालतेदार जावन वावर केल्लो आसा तसो एक पुस्तक ह्या मिसा उपरांत हांगासर रिलीज करचो आसा आमी ह्या संदर्भी ताची वळख आमी करतले फाटल्या 13 दिसांतावन आज 14वो दीस तुमी सराग हर एका दिसा 9 हांगासर आयल्यात आनी मागणी करूंक तुमी सहकार दिला ह्या पासून तुमचो आमी हर एकल्याचो उपकार बावडटा दान मुर्दम आनी मिसां दिवन हें सगळें कार्य बऱ्या रितीन सोबोंक तुमी आमकां आदार दिला ह्या पासून तो तुमचो आमी उपकार बावडटा आमचे स्वयंसेवक दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कालच्या राती सुमार राती हांगासर तांणी वावर केला हर एक दिसा हर एका संदर्भार फेस्ता संदर्भार प्रत्येक जावन आमकां आदार दितात अशें मुखेलपण घेतलां रॉनी आनी सांगाती तांचो आमी उपकार बावडटा हांव उपकार बावडटां आमच्या स्टुडंटांचो आमच्या आश्रयांत सुमार 60 जाणां भुरगीं आसात शिकचीं हर एका संदर्भार ती तांची सेवा भेटयतात त्या पासून तांचो आमी उपकार बावडटा हांगासर हो माटो घाला आनी सगळी मांडावळ केल्या लोबो अरेंजर्स कुलशेखर तांचो उपकार बावडटा लॉरेन्स डिसोजा सावंड आनी लायट तांणी केला आनी आज सकाळांक हे सगळें कार्य जाल्या उपरांत जेवण तयार केलां किंग्स केटरर्स असो मालक आसा पिटर ताचो उपकार बावडटा हांगासर एक सोबीत कुरीस दिसता आसऱ्याक तो दान केला मेल्विन डायस पानीर पिर्गजेचो हो एक भक्तीक आमचो हर एका मंगळारा तो हांगासर येता ताचो आमी उपकार बावडटा सर आसऱ्याच्या लोकांचो आज सकड आसऱ्याचो लोक हांगासर येवना पण तांकां सकाळींच्या मिसान सकड हजार आसले थोडी जाण हांगासर आसात तांचो सर्वांचोय हर एक दिसा एका मनान एका काळजान ते हांगासर जियेतात आनी मागणी करतात तांचो हर एकल्याचोय हांव उपकार बावडटां प्रत्येक जाण सर गुरकारांचो आज कोयर केलां आनी हर एका दिसा कोयर मांडावळ करता सुप्रियान ताचो आनी आज मुखेलपण घेतलां शायनी हांचो उपकार बावडटना मिलाग्रीस आनी जप्पूच्या कोयरिस्त्या अंतो आसात तांचो हर एकल्याचो आमी उपकार बावडटां हे निमाणे बेसम जाल्लेंच रेलिकेचो आशिर्वाद आसा रेलिकेचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत एक बूक रिलीज करचो आसा हांगासर गवळी बाप तो बूक रिलीज करता ताच्या नंतर ಒಟ್ಟು एक 10-12 मिनटाचें कार्यक्रम हांगासर त्या नंतर आमी जेवणाची मांडावळेक तुमकां आमी सांगता आतां आमी निमाणो आशिर्वाद घेवया सर्वेस्प तुमचे सुवी आसो तुमचे
तुमचे सोबे असो. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसनयात क्रिस्तीचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेसूची नवी असर्या केल्या. सांतांतोनी वर्त्या भोगता. दिवसारात तुवे धांवडायले. पिडेस्तान तुवे बरे केले. दर्या सांखळीन तूं फर्मायता. अंधल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हानां व्हडांक बसवून धरता. महिमा सर्गी देवा बापा. महिमा ताच्या एकल्याच पुता. महिमा महिमा पवित्रज्ञा सदां ससनाच्या ससना. परत्या सांतांतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारां दमसार सोर तराची वाशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुझे मारिफाक पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांखली तुटोन पडतात. तोंटे उठोन चलतात. कुर्टे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडले वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सोर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय राज्यान पयस जातात आनी आमच्या सोर गरजांक तूं पावताय. सोर पातयेन तुजे दवन तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सोर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. रिलीकेचो आशिर्वाद. सांतांतोनी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज आमचे खातीर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सदां जियोमच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्त प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलो. क्रिस्त आमची जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सोर अनवारांतलें सुटाशें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगिशें आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफा. आमेन. आतां गवळी बाबू रिलीकेचो आशिर्वाद दिता. निमाणे कांतार आमी म्हणया. सांतांतो नामसो आमकां मोगासो. विज्ञान वारांनी गरजांनी पावसो. शेगुणांनी पळो घालत्या काळजासो. देखताची घेवन मागया आदार तासो. ल्हाना व्हडा कादर सांतांतो नामसो. युवा सणाची निवाड दाखोवसो. भुरग्यांक जेजू पोरी जावन कादार दिवचो. सर्वांक आमकां सर्गा वाटे पावोवचो. सांतांतो नामसो आमकां मोगासो. विज्ञान वारांनी गरजांनी पावसो.
Sant Antoni राख तू आमकां कश्टांक गरजांक आदार दी आमकां सदां सांबाळ भर तू आमकां Sant Antoni पावल तू आमकां Sant Antoni राख तू आमकां कश्टांक गरजांक आदार दी आमकां सदां सांबाळ भर तू आमकां सर्वांनी बसचे ह्या कार्याक तुमकां सर्वांक स्वागत सर सोयऱ्यांनी येवन बसका स्वीकार करूंक विनंती करता तशेंच फादर नेल्सन पेरीस साहा डिरेक्टर आनी फादर मुक्ती प्रकाश आनी हांगासर येवन बसका स्वीकार करची हर एक पुस्तक आमचे मन उजवाडायता नवी वाट आमकां दाखयता आनी आमकां नव्यान चिंतूंक जाय नासलेल्या संवसाराक व्हरून पायता फादर फ्रांसीस आपल्या गोंड चिंतपाक बरोवण्याक तशेंच कोंकणी भाशा ज्ञानाक निपुण तांणी साबार पत्रांत अंकण राखण्याचो बरोवपी जावन वावरल्यात आज तांणी बरयलेलो पुस्तक उक्तावण करच्या संदर्भी ह्या पुस्तका विशयान थोड्यो म्हत्वाच्यो संगती सांगूंक तशेंच 2 उतरां उलोवंक तांकां मुखार आपयता आईच्या सांत आंतोणीच्या वार्षिक फेस्ताचे प्रधान याजक आणि आईचे मुखेल सेरे अधिक मानागी दोतोर इग्नेशियस सोजू बारेलीचे गवळी बाप माय मगसो संस्थो सांतांचो आसरो हाचे निर्देशक मानादिक जेबी क्रास्त बाप आस्त्याचे सहाय्यक निर्देशक बाप नेल्सन पेरीस आणि बाप अविनाश लेस्ली पायस सांगतच या कार्याक हजर असलेल्या दर बहिणीनो याजक भावानो तशेंच सांत आंतोणीच्या भक्तांनो असरंगार पादवासो सांत आंतोण या संता विशांत नेणा आशिल्ली हांगा कोणूसुनांत तशेंच पवी सभेंत या संता विशीं वाशिनातली आनी ताचे भक्तीपण आदारनातली कोणूसुनांत म्हणून हांव याजक जावन समजता आयच्या संदर्भ वो या सांत आंतोण आश्रयाचो शतमानोत्सव रुपयाळो उत्सव 125 years of Saint Anthony Ashram existence या संदर्भार असरंगार पादवाचो सांत आंतोण वो बूक थोड्याच वेळान बारेलीचे गवळी बाप अधिक माणी दोतोर इग्नेशियस आमकां मोकळी करतले मोगाचेनो सांत आंतोणीच्या जिणे विशांत प्रसंगा वेळार गवळी बापांनी भोव सोबीत तरान कडक उतरांनी सांत आंतोणीची जिणी आमचे मुखार प्रगटली हांवें कितें म्हज्या बुकान सांगलां तें सक्कडी सारांश रितीन भोव सोबीत तरान नाजूक उतरांनी आमकां समजूच्या रितीन गवळी बापान सांगलां म्हाकाय तें लायक जालें म्हज्या जिणें कितें लागू करचें म्हूण हांव समजता गवळी बापांक देव बरें करूं म्हणून ताळयो पेटयांक आमी या हांवें बरयल्लो बूक ताका सुमार 8 बुकांचो हांवें वाचून ताचो सारांश नियाळून
मागणें करून हो बूक बरयला आनी त्या देखून हातूंत सांतांच्या विशयान नव्यो संगती नात ताच्या जिणे विशयांतल्यो संगती विविध गणितां ह्या बुकान आसात आनी हो बूक म्हाका बरोवंक प्रेरण सांत आंतोणूस कित्याक म्हळ्यार ह्या सांतोणच्या आसऱ्यांत हांव 10 वर्सां हांगासर सेवा दिल्ली आसा सांतांच्यो जिणी हांवें वाचल्ली आसा नोवेनां हांवें केल्लीं आसात जायत्या जाणांक आयिल्ल्या वेळार तांच्या माथ्यार हात दवर मागिल्लें आसा जायतीं जाणां गॅजर आसात असल्या संदर्भार देवान 10 वर्सां सांतोणच्या आश्रयांत निर्गातिकामध्ये तशेंच हांगासर येवच्या जायत्या दाणी आनी भक्तिकामध्ये म्हाका एक सेवा करूंक मेळिल्लें म्हणलें म्हजें भाग म्हूण समजता हांव आनी देवाक हांव अर्गां दितां मोगाचें न्हू सांतांच्या जिणे विशयांत सर्तीक हांव सांगनासतना ताका सांत म्हूण पासारलो पापा जावन आसा पाप ग्रेगरी नोवो आनी ताणें म्हणलें सांत आंतोणीचें भाग्यवानपण आनी ताची जिणी आमकां सगळ्यांक आदर्श जाय तो अजापांचो सांत कित्याक तो अजापांचो सांत ताच्या जिणये मारिपात ताच्या गूंड मागण्या मारिपात ताणें देवा लागीं संबंद आसा केल्लो तितलें मात न्ही ताच्या 30 आनी 100 वर्सांच्या जिवितांत हेरांक तो आदर्श जालो देवा कडेन व्हरूंक प्रत्येक जावन शुभ वर्तमानाच्या प्रगटणे मारिपात खाडा कुत्रांनी ताणें हेरेक तंगसो मोडतेल जावन तो जियेलो आनी ह्या खातीर पवी सभा व त्या दादोसकायन आनी मनान ताका सांत म्हूण पासारता म्हणालो पापा ग्रेगरी नोवो मोगाचें न्हू असल्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मंगळूर धन प्रांताचे गवळी बाब अदीक मानदी दोतोर पिटर पाऊल सद्दाना हो बूक ताणें बरोवंक सांगत आस ह्या बुकाक पब्लीश करूंक ताणें परवानगी दिल्ली तसली तांकां देव बरें करूं सांगत आस बाप JB क्रास्ता ह्या आस्त्याचे डिरेक्टर ताणें दिल्लो पाठिंबो प्रेरण ह्या बुका खातीर हांव तांकां ऋणी तशेंच आनी थोड्याच घडयांनी हो बूक मोकळी करचे आसात अदीक मानद दोतोर इग्नेशियस सोजू बारेलीचे गवळी बाप तांकां म्हजे दिनमास देव बरें करूं आनी मोग आसूं फादर फ्रांसीस आता तांचे पुस्तक प्रस्तुत करतात आनी बिस्प ते पुस्तकाचे उक्तावण करतले वेदिराच्या सर्वांनी सांगत दिवचो हे पुस्तक आमकां स्टॉलांत मेळटलें ह्या पुस्तकाचें मोल जावन आसा 100 रुपये तुमी घेवचे आनी आदार दिवचो आयच्या ह्या फेस्ता संदर्भी ह्या फेस्ताक म्हूण बरयली DSAGचे धर्माध्यक्ष पयशिली वाट पैनकर हांगा पावल्यात तुमच्या ह्या मोगाक बऱ्या मनाक गौरवाक आमी ऋणी जावन आसा आनी हे बिस्प फादर JB क्रास्ता हांच्या भयणीचे पूत जावन आसात फादर बिशप तुमकां आमी एक ल्हानसो मान करूंक आशेता मुखार आपयता फादर JB क्रास्ता
आनी शेलो घालून तांकां मान करच्याक जेलो घालून मान करतात सहनिर्देशक फादर नेल्सन पेरेस. फुलां सोतोरो दिवन मान करतात फादर फ्रांसीस. आश्रयांतल्या विद्यार्थी तावन दोगा जाणांनी मुखार येवन बिस्पांक मान करचो फुलां सोतोरो दिवन. तशेंच आश्रमाचे निवासी जावन आसचे रोनाल्ड डिसोजा तशेंच जॉयस आनी हांगासर मुखार येवचे तांकां फुलां सोतोरो दिवन मान करचो. मुखार आपयता जॉन डिसिल्वा आनी मार्सेल मोंतेरो आमच्या सांत आंतोनी आश्रयाचे सदस्य आडाळिता मंडळाचे सदस्य आनी मुखार येवन मान करीचे म्हूण विनंती करता. एक फोटो काढते. तू तिसऱ्या आता मुखार आपयता सैरे बिशप इग्नेशियस आमकां उद्देशून 2 उतरां उलोवंक. वेदेरसच्या म्हज्या मोगाळ याजक भावांनो भावांनो तशेंच भयणींनो आनी भुरग्यांनो पयलीं जावन देवाक आर्गां दिवन आर्ग म्हणटा म्हज्या मामाक फादर JB क्रास्ता तशेंच हांगाच्या सहाय्यक वेगारांक म्हाका वो हांगासर मीस भेटोवंक तशेंच सांत आंतोनी लागीं मागून आमच्या इगर्ज माते वयर तशेंच आम्हा सर्वांचेर देवाचे आशिर्वाद मागूंक एक भोव अपुर्बाय असो अवकाश दिल्ल्याक हांव मामाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या नांवी फादर फ्रांसीस डिसोजा हो भोव अपुर्बाय असो गूंड चिंतपाचो बूक तांणी आमकां फोवो केला. मस्त वावर तांणी केला. फादर हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. तुमकां बरें मागता. बूक ल्हान दिसता पूण हातूंत सांत आंतोनी विशयंत बहु अपुर्बायेचीं उतरां पदराबान बरयल्यांत. आनी 100 रुपया म्हणटाना तुमी चिंतूंकात वो बूक ल्हान आसा पूण नाका कित्याक 100 रुपया म्हणून उडास असो आमच्या ह्या आश्रयांत सुमार 400 दुर्बळ लोक हांगासर आसा. आनी तुमचें उदार मौन पयलें जावन तुमकां शबसकी पटयता. सांत आंतोनी ती आसली ती तुमची भक्त आनी उक्त्यान तुमी ती परगट करतात हांगासर. हेंच जावन आसा शुभ संदेशाचें प्रचारण. हांगासर येवन सांत आंतोनी लागीं आमी सबार मागणी करता. अशें मागता आसतना आमच्या ह्या मंगळूर दियेसीजेक पयलें जावन आमी मागणें करया आमची उमेद आमकां पाटी मेळोवंक. वांजेला विशयांत जेजूच्या विशयांत आमी चड आनी चड जाणवाय आमी जोडच्या खातीर तशेंच आमी कितें शिकतांगी तें आमच्या भुरग्यांतय आमच्या समाजांतय प्रसार करूंक जाय जाल्ली बळ सकत सांत आंतोन आमकां फोवो करूं. जिवितांत सबार वस्तू आमी होगडयता ते पाटी मेळचे खातीर आमी मागता. पूण आमच्या सबार क्रिस्तांव लोकांनी पाती आनी बोवार्थ होगडयला आनी ते आमकां पाटी मेळच्या खातीर आमी मागणें करूंक जाय. आनी हांगासर सबार दानी आसात. दिस आश्रम इज एन आयडेंटिटी ऑफ मंगळूर डायोसीस. मंगळूराची एक परिचय आसा हांगा देखून सुमार 125 years
सेवाची परिचय, मोगाची परिचय, दुर्बळ्या लोकांक सांबाळची परिचय इतल्या वर्सांत आमी सांबाळून आसाव. संत आंतोनी जिवंत आसतना सवार पोटी ताणें आसाऱ्यां केल्यांत हुंड्याच्या आसाऱ्यां केल्लें. तशें म्हजे कडेन म्हणटलो हांगा लोकांची इतलें दान येता की आमकां हुंड्याक जेवणाक उणें पडना. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. आनी मुखारी ही तुमची भक्त तुमी सोडोवंक जाय. दुसऱ्यांक तुमी हांगासर आपोवन हाडन संत आंतोनीची बेसांवां तांच्या कुटुंबा खातीर तुमी मागोवंक जाय. तशेंच उडास आसूं म्हजे खातीर आनी बरेली डायसिसा खातीर मागोवंक, देसी खातीर मागोवंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. सर्व बरें मागतां, बरें फेस्त मागतां. विशेश जावन हांगाची ती पॅरिश कावन्सिल आडळताचे ते मेंबर्स आसा तांकां हे सर्व आयचे बऱ्या रितीन कार्यक्रम सांबाळून हाडल्याक बरें मागतां. थँक्यू एंड गॉड ब्लेस. सिराकाच्या पुस्तकान आमी आयकता सुर्यापंदा येवच्या हर एक संगतेक ताचो म्हणलो वेळ आसा, ताचो म्हणलो काळ आसा. एक वेळ प्रारंभ करूंक, एक वेळ अखेर करूंक. ह्या कार्यक्रमाच्या अकरेच्या घडयेक येवन पावल्या. मुखार आपयता आमच्या डिरेक्टर बापांक धन्यवाद पाठोवंक आनी 2 उतरां उलोवंक. एक धन्यवाद दिवन जालां वडलो. आतां इल्लेशें मोठवें पयल्यान पयलें बरेलीच्या गवळी बापांचो आमी उपकार बावडटा. मन अधिक मनादी दोतोर इग्नेशियस सोजो गांवांत ते बसरीकट्टेचे आदीं जल्मल्ले बसरीकट्टे, मागीर उपरांत तांचें शिकाप आनी लखनौत आनी अलाहाबादान जाल्लें. रोमाक वचोन बिब्लिकल थियोलॉजींत डॉक्टरेट तांणी जोडुल्ली. सुमार वर्सांचो प्राध्यापक जावन सेमिनरींत शिकयलोलो तांकां अनुभव आसा. ताका चिकमंगळूर दिएसीन जल्मोवन आतां बरेली दिएसीचे ते गोबळी बाप. तांची आतां वस्ती आसा अशोकनगर. अशोकनगर तांचें घर, थंय ते रावतात. तांचें नेमाकपण जुलय 11 तारखेर 2014 वर्सा आनी गोबळी बापाची वोर्द ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर 2014 जाल्ली. हांवें तुमकां सांगलें तें CBCIच्या एका जमाती खातीर बेंगलोर आयिल्ले आनी ते हांगासर आसात. हांव आमच्या आडळतेच्या मंडळीच्या नांवी हांगासर 2 आमचे संदे आसात, मार्शल मोंतेरो आनी जॉन डी सिल्वा. हर एका गरजेक ते हांगासर धांवून येतात आनी आमकां जाय तितले आदार प्रोत्साह ते दिते आसात. ह्या पासत हांव तांचो उपकार पडटा. कालच्या दिसा ते हांगासर आसले. तांणी करची सेवा, तांणी कसो तो त्याग व्हरतो म्हणलें ह्या संदर्भी हांव सांगूंक आशेतां. तशेंच आमच्या भक्तिकांचो तुमची भक्त इतली आसा की हें पुराय करूंक आमकां साध्य जाता तुमचे खातीर. ह्या पासत तुमचो सर्वांचोय हांव सडीत उलयना, सगळ्यांचोय नांव काडिनासतना हर एकल्यांचो हांव उपकार बावडटां. आज सकाळीं आमकां आसऱ्याच्या लोकांक ब्रेकफास्ट आनी लंच दिलां आतां दनपारां. आनी तशेंच लोकांकय जेवण, मासा हुंड्याचें जेवण दिलां 2 मासांचें, जें एका भक्तिकान दिलां. नांव सांगून वचो म्हणलां. ह्या भक्तिकाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सर्वांच्या नांवी बरी भलायकी, संतोष, समाधान ह्या व्यक्तीक लाभो म्हणून आमची आशा आनी आमचें मागणें. आनी निमाणें आतां जेवणा पयलें मागणें आसतालें. तुमकां सांगतना तुमी उठून वचा. म्हळ्यार इल्लीशी आमी सुमार 1000 लोकांची मांडावळ केल्या हांगासर. सगळ्यांक बसोवंक मेळो ना, देखून आमसर नाकात. तें आसली थंयच रावा. आनी तुमकां ते स्वयं सेवाक तुमकां सांगताले कशें वचोन तुमी जेवण घेवचें म्हणून. चड पर्यंत तुमी उठचे नाका. आतां आमी आमचो बाप नेल्सन जेवणा पयलें मागणें शिकयता.
सकड उबे रावया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा जेजू आयचो दीस आम्हा सर्वांक तुवें पावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दितावो. एवकरिस्तचें बलिदान आमी संभ्रमले आनी आतां आमी जेवंक वेतावो. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी हें जेवण स्पॉन्सर दिल्ल्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आनी सेवता आसतना आमकांय बरी भलायकी तूं पाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वांनी बसचे. सुचाना जेवण 4 काउंटरांनी थंय तयार केला. 2 काउंटरां हॉला भितर आनी 2 काउंटरां भायर आसतली. जेवण कानगेल्ले थंयसर रावचें न्ही. जेवण कान घेवन ह्या पेंडॉला थंय येवचें आनी हांगासर जेवण सेवचें.